गाव हायस्कूल हांव गॅदरिंगा खातीर ह्या स्कुलांत आयिल्लो. ह्या स्कुलांत आयिल्लो तेन्ना हांवें ताका डिक्लेअर केल्लें तुमकां स्टेम लॅब करून दिता. आयज स्टेम लॅबच्या इनॉग्रेशनाक ह्या भुरगो हायस्कुलान म्हज्या बरोबर एम.एल.ए. ऑफ संकल्प आनी स्कुलाचे चेअरमॅन करमली आनी VRL कंपनींतल्यान आनी CSRंतल्यान हो लॅब ताका करून दिला. आमचो प्रयत्न आसा की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी अशा पद्दतीचे रोबोटीक लॅब स्टेम लॅब तयार करप. भुरग्यां मदली क्रिएटिविटी इनोवेटीव आयडियाज तेंच्या मदीं क्रिएट जाता आनी भुरग्याचें एट्रॅक्शन टुवर्ड्स द सायन्स फील्ड हें खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. ताकाच लागून अशा पद्दतीचे एटलिस्ट इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो लॅब ह्या स्कुला खातीर केला. पण बाकीच्या भुरग्यांनी सुद्दां विजीट करून जाय जाल्यार ह्या स्टेम लॅबाचो फायदो मेळटा. कसो आसा कितें आसा इनिशियल स्टेजीचेर आमी रोबोटीक आमी कोडिंग एंड रोबोटीक सुरू केल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांक इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या स्कुलांनी दिल्या. पण स्टेम लॅब एक लिमिटेड स्कुलांनी क्रिएट केला. बट इन फ्युचर स्टेम लॅब बाकीच्याय स्कुलांनी आमी क्रिएट करतले. आज हो स्टेम लॅब ओपन करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांवें सांगलो आनी रोखडोच स्टेम लॅब जो आसा पळय आज हांगा इनॉग्रेट केला. आयच्या भुरग्यांक बायच्यान तांकां टिचर्स आनी हेचे शिकपाक मेळ्ळो. आफ्टर ऑल इट इज एन इंटरॅक्टीव पॅनल डिवायस जो घातला पळय आनी ताचो बेनिफिट्स तर सगळ्या भुरग्यां खातीर कंटिन्युअसली जातलो हाजी हांव अपेक्षा करता. टिचर्सांनी चडांत चड भुरग्यांक ह्या लॅबाच्या मदीं तांकां इनोवेटीव शिकोवपा खातीर प्रयत्न करता. लॅब आसा आख्या गोंया भितर ती मुरगांवान स्टार्ट जाल्लेली आसा आनी ती आमची करमली स्कुलाचे प्रिमायसीच्या भितर स्टार्ट जाल्ली. काल आमी पळयला की सगळ्यात फर्स्ट लॅब काम बरोबर जालें. सगळ्यात पयलीं स्टेम लॅब बरोबर जालें. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड गेटिंग दीस वर्क्स फर्स्ट? तशें देवाचो खंय तरी आशिर्वाद आसा, देवाची ब्लेसिंग आसा आनी ऑटोमॅटीक ही कामां जावन येता. आमी आमचो प्रयत्न करता बट ऑटोमॅटिकली खंय तरी कामां जावन येता आनी तेच्या फाटल्यान आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो खूब आशिर्वाद आसता. जेन्ना जेन्ना हांवें कितें डिमांड केला आमच्या लोकांनी मुरगांवचे प्रश्न सदांच प्रायोरिटीचेर म्हाका दिलेले.